बुधवारा दक्षिण गोंयांत गोंय काँग्रेसीन नमन तुका गोंयकारा जनगण मन ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान मडगांवकारांकडे संपर्क साधलो। ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेस पक्ष सामान्यांतल्या सामान्य मनशां मेरेन संपर्क साधून तांच्यो मागण्यो आयकून घेवपाचें काम करता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी जी जनगण मन नमन तुका गोंयकाराचो प्रोग्राम आमी लॉन्च केला। आमी जे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा बसी रिक्षा टॅक्सी मोटरसायकल पायलट ह्या माध्यमांतल्यान आमी भोंवता, आमची गाडी घेवन भोंवना। त्या हेतूंतल्यान आमी लोकांक अप्रोच करता, लोकांचे जे प्रश्न आसा, कारण सरकार सद्या अस्तित्वात ना आनी लोकांचे फ्रस्ट्रेशन आसा, सो खुबशे आमकां इश्यूज मेळटात। आमी भोंवता आसतना आमी लोकांक बसीन मेळटा, बसीन उलयतात, खंय लोक आसा थंय वचून लोकां मदीं रावता, आमी लोकांक खंय चापयना आनी हातूंतल्यान एक आमी जागृती तयार करतात आनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक प्रयत्न करतात। काल कितलेशेच म्हापशांनी आशिल्ले थंयच्या थंय आमी प्रश्न सुटावे केले आनी थोडे प्रश्ना खातीर आमकां जर आंदोलन करपाक पडलें कोणाचे खातीर, ती आमची सगळ्यांची तयारी आसा। म्हाका दिसता बरो आमकां सपोर्ट लोकां कडल्यान मेळटा, लोक बरें आमकां वेलकम करता भोंवता थंय। पयलीं फावट ते म्हणटा लिडर्स सादेपणान भोंवतात, बशींनी भोंवतात, लोकां भशेन भोंवतात आनी तातूंतल्यान आमी लोकांक कनेक्ट करपाक शकता, लोकांचे जे प्रश्न आसा ते बरे भशेन समजुपाक शकतात। आमी थोडे आमदारूय आमचे बरोबर जॉयन जाता। आज आमच्या आमदार बाबाशानी आमचे बरोबर आयज ट्रॅवल करतले। आमी आतां ठाण्यार वयतले, ठाण्यार साकून मागीर बिर्ला साकून मागीर वास्को, थंयच्यान मार्मगोवा आनी मागीर दाबोळी। सो आमी आयज सगळे ट्रान्सपोर्ट आयज यूज करतले। आमी आतां आसतना मोटरसायकल टॅक्सी करून येयल्यात, आतां वयतना बसीन वयतले, तेजे नंतर आमी रिक्षा यूज करतले। किती असे प्रश्न आसा लोकांचे, किती विशय सांगता तुमकां लोक? काल आमकां जे आयले, काल एक कडेन उदकाचो प्रश्न आशिल्लो, मया कॉन्स्टिट्युएन्सी, लोक आंदोलन करताले थंय, कितले दीस जाले उदक ना। सो थंय वचून आमी आमचे लकीली ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो, ताणें इंजिनियरां बी आपोवन थंय प्रश्न सुटावे करपाक। थोडे कडेन ते बिजनसमॅन म्हणटा GSTचे टॅक्सी जे चलयतात, टॅक्सीवाले बीन, तेचो रेट तोच आसा, पेट्रोल वाडत गेला आनी तांकां इन्कम कांय हें जायना। थोड्यांक ती DSA ज्यो स्किमी येता ते पयशे येना, थोड्या कडेन लायटीचे प्रॉब्लम आसात, सो खुबशे हेजे अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लम लोक सांगतात। सो एक म्हणजे सरकारूय ना, आमगे आयकून घेवपाचें कोण ना। मायनींग बेल्टान तर मायनिंगा खातीर लोक सारके उद्ध्वस्त जाल्ले आसात। तो एक न्यू प्रोग्राम जनगण मन हो स्टार्ट केला आख्खे गोंयांत। आमगे अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर, हेणे एज ए प्रेसिडेंट जाल म्हणटरी जायते काँग्रेसाक जायते चेंजीस जाले आनी हो प्रोग्राम आमी आयज स्टार्ट केला, काल नोका केलो आनी आयज आमी मार्गांव करता। आमी आमगेले मेन एम म्हणटी लोकांक मेळपाक, बारीक बारीक लोकांक मेळपाक। बस स्टँडार येयलो, हिंगा जायते लोक मेळटा, कोणा कोण इचाल जाल्यार तांकां हावज वायफ येयना, तांकां DSS मेळना। हे प्रॉब्लेम आमी तांगे आयकून घेता आनी हे सुटावे करपाक। आयज आख्खे गोंयांत चड आवाज जाल्लो आहा, कसलें काम जायनाय, चड प्रॉब्लेम लोकांले लायटीचे, उदकाचे। हातूंत चोयल जाल्यार दिसा 24 वरां 24 पाट तरी लायट वयता।